साकोळे औद्योगिक वाठारात रस्त्याचे डांबरीकरण करपाच्या कामाचो शुभारंभ आमदार एलेक्स रेजिनाल्डाच्या हस्तुकी जालो. 7 कोटी खर्च करून हे काम जातले. एक्सकवेटर्स संघटनेन केल्ल्या आरोप्यांक योग्य जाप दितलो म्हूण ह्या वेळार रेजिनाल्ड उलयला. RDXGOA खातीर साकवाळच्यान प्रसाद नायक. Sancoale Association. I must thank IDC and Chairman for approving such a big project here for our Industries Association. In fact, they had planned it long time, but they delayed it only for purpose, made a real purpose, because a lot of excavation for the cable, ST cable and pipelines were going on. So they said once all the jobs were over, then only the road work will be started. And that was right, because after the road, again this digging, it's going to be a problem. All the digging, everything is over. Now once the road is done, then it will be long there. It will be there in the scene for a long time. So that's why we are thankful to them for the right time they have been. That also just before monsoon. By monsoon, the road also will be set, and the full industrial estate roads are going to be get done. Listen, I'm Polipade. As far as we have come for a hot mixing as association member, and a hot mixing kurpak of roads. First time, they tangi grievance havali. हांव जेन्ना पयले पाटी चेअरमॅन जालो तेन्ना ते म्हाका झगडले. पयली चेअरमॅन आनी पयली हे IDCचे ग्रीवन्सीस घेवन मुझ बरयले आनी म्हाका फायरींग दिलोलें. तेन्ना हांवें सांगलो ताका डोंट वरी वी विल डू इट. इट टूक मी टायम, बट फायनली द जिन्स इज इन प्लेस. सो आय वॉज जस्ट टेलिंग देम तोच मनीस येवपा जाय, तोच टायमार पावपा जाय आनी तेंच काम जाता. सो इन अदर वर्ड्स इट इज प्लॅन. सो वी हॅव डन इट एंड 7 करोडां काम घेतलां ऑफ हॉट मिक्सिंग which was required very badly. आतां बरे भाशेन करपाक कॉन्ट्रॅक्टर म्हाका इंस्ट्रक्शन आहे बरें काम करपाक. वी विल सी दॅट. ताका हांव सदांच सांगता इलेक्शन उणी केल्या जाता पूण कोत्तें पिड्डे जावपा जाय, उरपा जाय. मिनिमम 10 years उरपा जाय. हॉट मिक्सिंग केलें तें 10 वर्स उरपा जाय. एटलीस्ट 10 ना जाल्यार 5 वर्सां, बिकॉज हेवी व्हेकल वयता एटलीस्ट 5 वर्स उरपा जाय. सो वी विल सी दॅट ही डज गुड वर्क एंड वी विल सी दॅट ही रियली गिव्स तांकांय बी हें मेळपा जाय, कितें सॅटिस्फॅक्शन मेळपा जाय की कितें जाल्यार बरें काम जालें. सो आतां तेंगे आनीकूय इश्यूज आहात. तेंगे रोड कनेक्ट आहा टू द मेन हायवे. दे हॅव गॉट अदर इश्यूज वीच वी वील टेक अप शॉर्टली. वी वील टेक अप. नाजाल्यार हांवें जर सगळें काम केलें तें आनी सोदपा लागतलें. ताका हांव सगळें काम बारबो करना तेंगे. हांव एकूय काम करता तेंगेलें. आनी वी वील सी दॅट दीस इंडस्ट्रियल स्टेट, सांकवाळ इंडस्ट्रियल स्टेट पळय आहा, आउट ऑफ द मेनी वी हॅव, इज वन ऑफ म्हणजे you can say that there is a lot of development in this place. Ata he will answer. He is the association president. He was the ex-association president of Verna. आणि एक उगड आसता आमगे बोर्ड मिटींग आहा. बोर्ड मिटींग हांव डिस्कस करता आनी तेंक कितें सांगपा तें सांगता. सो लेट अस नॉट मिक्स इश्यू. वी हॅव दीस. लेट हिम फर्स्ट टॉक ऑन इट एंड देन I will be replying day after tomorrow after the board meeting to those fellows. All allegations of theirs will be well. I only want to tell you that when you are right, you don't have to answer any wrong that is being spoken.